त्याच्या की चढ त्याला आता जर आहे ज्या पद्धतीने पहिले कार्यकर्ते भितर इतके मोठे प्रमाणात कार्यकर्ते आमचे असतात जे गेले 22 वर्षापासून जे कार्यकर्ते उजवले आशिल्ले त्या कार्यकर्ते असतात जे ज्या काँग्रेसीच्या भाजपा प्रवेश केले उपरांत जे मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आशिल्ले त्या उजवले असतात आणि आता काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपचे कार्यकर्ते सगळे एक संघ राहून काही सगळे एकट्या राहून गेली 4 महिने आम्ही काम करतात ज्यांना आम्ही घरघर चलो अभियान सुरुवात केली 4 महिने त्याच्या पहिले आम्ही जिल्ह्याचे इलेक्शन झाले त्यांना पार्टी लाईन इलेक्शनाक सगळे एकत्र राहून कार्यकर्त्यांनी आयज 4 जिल्हा मेंबर जे आमकां ते लागतात ते आम्ही विजयी केल्ले जसे आमचे 4 जिल्हा मेंबराक आसात 9 कौन्सिलर आसात 7 सरपंच आसात आणि असंख्य म्हणजे कार्यकर्ते असं सगळे एकठांय जाऊन जिल्ह्याचे इलेक्शन केल्ले ताचे उपरांत नगरपालिकेचे इलेक्शन सुद्धा एकठांय राहून केल्ले आणि आता हे एसएमओचे इलेक्शन जे कार्यकर्ते गेली 22 वर्सां मुजबर आसात ते तशेंच आसात खंबीरपणे आसात आणि आता तर आनीकय वाड जाल्ली आसा म्हणजे तेच एक जिवाक मनाक बरें दिसता की ह्या कार्यकर्त्यांनी इतलीं वर्सां म्हजी साथ सोडली ना आणि जे आपुलकीन आपल्यापणाने जे ते आसात आज सुद्धा लोकांक सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांगा आपोवप शक्य जायना कित्याक कोविडाक लागून काही SOP आसा काही मर्यादा म्हणजे पाबंदी आसा तरी देखून कार्यकर्ते काही जाऊन आपले भोगान येयल्ले आसात पूण आमी सगळ्यांक आपोवपाक शकना आयज कित्याक SOPचें पालन आमी करपाकूच जाय पूण जेन्ना जेन्ना ह्या दिसांनी भोंवता आसतना हांव जेन्ना ज्या वाड्यांनी विजीट केली फक्त वाड्यांनी येता आसतना फक्त मॅसेज दिल्ली की हांव अमके टायमार थंय पावतलो ज्या पद्दतीन त्या भागाचे लोक त्याच्या पंचायतीचे लोक त्याच्या नगरपालिकेचे लोक इतले असंख्य लोकांनी थंय हजर राहून कमी करून 700-800 लोक काही भागांनी काही भागांनी अशे पद्दतीन आसा ही एक आपुलकी आपलेपण आसा जेणे करून लोकांनी म्हणजे कार्यकर्त्यांनी म्हाका म्हणजे पयलीं पासून एक मोग प्रेम दिल्लो आसा आणि आजय तो तसो आसा आयज भाजप पक्षा भितर आज म्हजी पयलीच फावटी उमेदवारी आसा आणि म्हणजे मतदारसंघात आता केन्ना मतदारसंघात आता जेन्ना फॉर्म जेन्ना भरला आमच्या पयलेच फॉर्म आसा म्हणजे मतदारसंघाक म्हणजे आनी कोणी अजून हे केल्ली ना पूण म्हणजे असंख्य कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आयज पर्यंत जी इलेक्शनां लडिल्लीं आसात आनी जिखलो आसात ते इतलो म्हाका विश्वास आसा की ते सगळे इलेक्शन जाली त्याच्याकी चड मार्जिनान ह्या फावटी विजय आमचो नक्की असो हे वातावरण आसा आणि ज्या पद्दतीन लोकांनी जे आपुलकी आपल्यापण दाखयलें आसा त्या बद्दल हांव सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांचो आभारी आसा कित्याक जेन्ना एक मुडी परत जेन्ना इलेक्शनां बसता तेन्ना खंय तरी उतरतो कळे येता लोक खंय तरी बेजारतात पूण म्हजे बाबतींत तशें घडलें ना म्हणजे एक प्रत्येक फावटी कार्यकर्त्यांची वाड जायत गेल्ली आसा प्रत्येक फावटी कितें आसली जे लोक म्हजे बरोबर येयली जावं ते घर चलो अभियान करता आसतना जावं ते घराडेन लोकांची घर करपी आसा ती म्हाका सदींच हें आसलें की म्हजो लोक जो आसा तो कार्यकर्तो आपुलकी आपल्यापणान आसता तेंच्यान आमचे वेगळे नाती आसा ते हांव सत्तेक आसलो सत्तेक नसलो किंवा उमेदवार आसा किंवा डेप्युटी CM आसा ताका फरक पडना तर कार्यकर्त्या बद्दल आमचे वेगळे रिलेशन आसा वेगळे नाते आसा आणि कार्यकर्ते म्हाका केन्ना सोडचे ना ही म्हाका खात्री आसल्या तशेंच घडलां की जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागले उपरांत जे कार्यकर्त्यांची गर्दी पयली आसा तेज्याची चड गर्दी आतां जावपाक लागल्या ज्या पद्दतीन हांव विजीट करी तेन्ना जितले कार्यकर्ते पयली जायी त्याच्याकी चड आता कोड ऑफ कंडक्ट लागले उपरांत कार्यकर्त्यांची जे मोठ्या मोठी भीड आसता हे खंय ते आपुलकी आपल्यापण म्हाका कार्यकर्त्यांक वाटिल्ली आसा पूण हांव असंख्य म्हणजे कार्यकर्ते आसात त्यांचो आभार उमेदवारीतून हांव इलेक्शन लडयता तांणी सगळ्यांनी परत कोणी साथ दिवपा खातीर कबर सामकें हें केल्लें आसा आनी तेंचे आदाराचेर हांव म्हणटा की आज पर्यंतचे इलेक्शन जितलें हांव लडयलां तेज्याकी चड मार्जिनान म्हाजे लोक म्हाका निवडून दितले अशें हें वातावरण आसा सगळे कार्यकर्त्यांचो हांव आभारी आसा जेणे करून म्हाका गेली अनेक वर्सां साथ दीत येयल्ले आसा आनी आतां साथ दिता भारतीय जनता पार्टीचा जय असो।